नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज शिरवळ्यो करून सुकयल्या नंतर त्यो कश्यो करपाच्यो त्यो पळोवया। ह्या हांवें उकडे तांदूळ घेतल्या। हे तांदूळ हांवें रातभर भिजत घालून घेतल्या। हे तांदूळ आमकां बरे बारीक वाटून घेवपाक जाय। वाटता आसतना उदक कमी घालून वाटपाक जाय, सुके वाटून घेवपाक जाय। तांदूळ हांव मिक्सरान वाटून घेता। तांदूळ वाटता आसतना आमकां मीठ घालून घेवपाक जाय। मीठ घालता आसतना तुमी तुमचे चवी अनुसार घालात। थोडेशें उदक घालून सुके वाटून घेवपाक जाय। अशें आमकां सुके वाटून घेवपाक जाय आनी बारीक वाटून घेवपाक जाय। तांदूळ हांवें अशें बारीक वाटून घेतले। हे पीठ आतां आमकां उकडून घेवपाक जाय। ह्या थाळ्यान पीठ थापून हांव उकडून घेता। हाका थोडेशें तेल लायता। तेल खूब लावपाक जायना, थोडेशें लावपाक जाय। पीठ अशें थापून घेवपाक जाय। हे पीठ उकडून घेवया। ह्या इडलीच्या आयदनान उदक हांवें तापत दवरलां। उदक पयलीं बरें तापोवन घेवपाक जाय। उदक तापल्या नंतर तातूंत आमी पीठ दवरुया। अशें पीठ दवरून घेवपाक जाय। हाजेर झाकण घालून 20 मिनटां पिठाक आमकां स्टीम दिवन घेवपाक जाय। पीठ उकडो पर्यंत स्टीम दिवपाक जाय। पीठ हांवें उकडून घेतले। हे पळयात, पीठ अशें उकडप जावपाक जाय। पीठ थंड जावपाक दिवपाक जायना। पीठ गरम आसतना शेवयो करून घेवपाक जाय। ह्या हांवें सगळ्यो शिरवळ्यो करून घेतल्यो, शेवयो करून घेतल्यो। ह्यो शेवयो आमकां वतान सुकोवपाक जाय। हांव शेवयो ताटान सुकत घालता। अश्यो ताटान घालून घेवपाक जाय। घालता आसतना पातळ घालपाक जाय, दाट घालपाक जायना। दाट घातल्यो जाल्यार सुकपाक चड वेळ लागता। अश्यो वतान दवरून शिरवळ्यो बऱ्यो सुकोवन घेवपाक जाय। ह्यो हांवें शेवयो सुकोवन घेतल्यो। ह्यो शेवयो हांवें 3 दीस वतान सुकोवन घेतल्यो। ह्यो सुकोवन घेतलेल्यो शिरवळ्यो आमकां डब्यान भरून दवरपाक जाय। अश्यो डब्यान भरून घट्ट झाकण लावन दवरपाक जाय। 5-6 म्हयने हे शिरवळ्यो कांयच जायना, बऱ्यो उरता। आमकां जेन्ना जाय तेन्ना हातूंतल्यो थोड्यो थोड्यो घेवन आमी करून खावपाक जाय। सुकलेल्यो शिरवळ्यो कश्यो करपाच्यो त्यो पळोवया। पयलीं आमी फ्राय करून घेवया। ताच्या खातीर गॅसार हांवें तेल तापत दवरलां। तेल पयलीं बरें तापपाक दिवपाक जाय। तेल तापलें तशें गॅसाची फ्लेम हांव मिडियम करता। हातूंत आमकां थोड्यो थोड्यो शेवयो घालून फ्राय करून घेवपाक जाय। ह्यो पळयात, अश्यो फ्राय करून घेवपाक जाय। रोकड्यो काडून घेवपाक जाय। हाजेर थोडीशी साखर घालपाक जाय। साखर घालून खावपाक जाय। फ्राय करून घेतल्यो। आतां आमी दुसरे पद्दतीच्यो करुया। ताच्या खातीर हांवें गॅसार उदक तापत दवरलां। उदकाक बरो खतखतो येवपाक जाय। उदक बरें शिजपाक जाय। पळयात, उदक बरें शिजलां। उदकाक बरो खतखतो येवपाक लागला। तातूंत आमकां ह्यो सुकयल्ल्यो शिरवळ्यो घालपाक जाय। शिरवळ्यो घातल्या नंतर धवळून घेवपाक जाय आनी ह्यो शेवयो आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। शिरवळ्यांचें पीठ वाडटा आसतना तातूंत आमी मीठ घातिल्लें, ताका लागून आतां मीठ घालप ना। शिजता आसतना अशें आमकां चेक करून घेवपाक जाय। शिजल्या काय ना त्यो पळोवपाक जाय। हे पळयात, शेवयो आतां शिजल्यो। पळयात, आतां बऱ्यो सॉफ्ट जाल्यो। शेवयो शिजल्या नंतर तातूंतलें आमकां उदक काडून घेवपाक जाय। शेवयो गाळून घेवपाक जाय। हातूंतलें उदक सगळें निसतून घेवपाक जाय। ह्यो शेवयो आमकां नाल्लाच्या रसा बरोबर खावपाक मेळटा। हांव ह्यो शिरवळ्यो सुक्यो करतलें, ताच्या खातीर तातूंत हांव सोय घालतां।
बारीक करून घेतिल्ले गोड घालता. गोड घालता आसतना तुम्ही तुमच्या आवडी अनुसार घालात. मिक्स करून घेऊया. सोय आणि गोड घालून केल्ले शेवयो शिरवळ्यो तयार आसा, रेडी आसा. खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुम्ही नक्की करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा. तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात. देव बरे करू.